बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा, आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणले तुका. जेजू सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जिवंक लागल्या आनी जेजूचे जिवितान आमी बूड मारून ताच्या कुडीचे सांदे आमी खेरीतपणी जिवंक लागल्या आनी आमी आमचे प्रत्येकाचें खेरीतपण जें आसा ताचे कुडीन तें आमी जिवंक लागले. ताका लागून आमी दिनवाशी काळजान तुका जेजू मोहिमा दिता, तुका आर्गां दिता आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुज्या एकवटान सारूंक आमी अदीक आवडेता. आनी ह्या वेळार हो वेळ तुजे बरोबर साधतना तूंच आमकां घडोवन हाड, तूंच तुजे येवजणे प्रमाणे, बापाचे येवजणे प्रमाणे आमचें सगळें जें घडोंक जाय तें घडोवन हाड. आमी तुका पूर्णपणे कुरपेन तुजें भरून आनी तुजे मजतीन सहकार करीत रावता. भयणीन भावनो आमचें कोंत घेवया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जे रुजून भरून येता पांयाची बोटां सुतान तकली मेरेन जेजूक आमी एकवटून रावया. आनी जेजू सगळें आमचें सुकलीं चिंतना भावना चाल कितें चलता तितलें भितर जेजूच्या नांवान भायर काडया. ताचेर धरून तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो आनी आमकां ती सोडवण तारण मेळटलें. आनी जेजूच्या एकवटान आमी जियेतना ताच्या सुखांत, आनंदांत आनी संतोशान आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतलें, सारूंक लागल्या आनी हाका लागून आमी ताका दिनवाशीत रावया. जेजू 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 हे परी जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया आनी सगळें भायर वता तें आमी पळोवया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल आनी ताची चिंतना चाल आमी पत्करता. आमची चिंतना सगळीं बदलोंक लागतात, ती ताची सारकी जावंक लागतात, ते आमी अणभवया. आमी खूब आपलेपणान जियेल्या, ताका लागून हें सोंपेपणी आमकां समजना जायत. पूण भियेनाकात, भावार्थान बरवायच्यान आमी करीत ताचे प्रिती मोगान आमी अदीक वाडोवंक लागतले. आनी सुस्कार भायर सुटना आमी उणी जायत वचूंक जाय, तो आमचे सगळें वाडत वचूंक जाय. हे परी आमचो सुस्कार घेवया आमी. जेजू सगळें आमी वाडत गेलेलीं आसा, तर आमचें जिवीत आतां चाकराचें कशें जावंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे एक चाकर कसो आमी ताका शरणां या आनी हे भाशेन सायबीण मांयचो मनोभव आमी पत्करून जिवया. जावं म्हजे सगळें तुजे उतरां पळोवन सुस्कार भितर घेतना आनी हांव सर्वेस्पराचो चाकर जावं म्हजे सगळें तुजे उतरां पळोवन हे भाशेन आमी आमच्या सुस्कारान जेजूच्या एकवटान रावया.
सुस्कार भायर सुटना हांव चाकोर भितर घेतना जावं म्हजे सवे तुजे उतरा प्रमाणे. आतां जेजूच्या जिवितान आमी बूड मारलेली आसा. सुस्कार भायर सोडना हांव मरोंक जाय आनी ताचे सगळें हांव सुस्कार भितर घेतना पुनूच जिवंत जावंक जाय. हे परी आमचें जिवीत ताचें सगळें भितरल्यान सारया. आतां जेजू बापाक एकवटून नाचलेलो म्हणटोच बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवया. जेजू बापाक एकवटून नाचलो खरो, पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो मागणें वाचतालो. तर आमी पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत बापाक जेजू सगळे मागणी उबारया. ताच्या त्या मागण्यांत आमी भाग घेवया.
आनी की जेजूच्या नांवांत आमी जिवया, जे करून सुस्कार भितर घेवया, जू म्हणून सुस्कार भायर सोडया. हे परी जेजू म्हजे सवेर रिगून रावता आनी हांव जेजू सवेर रिगून रावतां. जेजूच्या नांवांत आसा म्हणटोच आतां जेजू आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो बापाक मागणें हें उबारता आनी आमचे वरवीं सगल्या मनशां कुळाक तो आपल्या सगळें वेंगून मागणें हें करता. आमचे बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूचें जिवीत आमचें सगळें सदांच सारकें गोच बरोवन आसलेलें आनी आमी ताका आजीर जावंक लागल्या. आतां तो आनी हांव आमी ताका एकवटून रावन ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमी नियाळून मागणें करून आमचें जिवीत अदीक खोलायेन ताच्या एकवटान आमी सारया आनी हे परी ताका आमी एकवटून रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानतान देवाक, सोडपयदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंगवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश्ट सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपयदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवांसो आनी प्रिती मोग जेजूच्या जिवितान खोलायन सारच्याक सायबीण माय कोडे, भाग्योत फ्रांसीस शेवेर कोडे, भाग्योत इनासा कोडे, भाग्योत जुजेवाज आनी सगळे सांत भक्त कडेन मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठायन जावं, उसऱ्या मदत सुदैन सुदैन चुपूत जेजू. मायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठायन जावं, उसऱ्या मदत सुदैन सुदैन चुपूत जेजू. मायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठायन जावं, उसऱ्या मदत सुदैन सुदैन चुपूत जेजू. मायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड पुरबायचे सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41 ते 42. एलिझाबेथीन
मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे ओपूरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची परगटणी. जो हांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलोलो काल बडलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो संतोस उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपूंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. पांच दुखीचो मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तो शिश्या सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे मस्करी कोत्तात.
जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मात्यो 27:28-29 तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पळतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. ऑर्काचें मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेल्या नाजरेकांत जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा. मार्कू 16:19 आनी सुमयान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्या भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसुल्ली एक बायल. तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलांक बक्षिता.
तशीच आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria kutpen bolele service pojitay sausra modet sudoin sudot suput Jesu. वायकीन मारी देवाची माई आमोवप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moimam आमेन. bapakani putakani poitrotmyan. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. O moje mokache Jesu. Bogosam kamchi patka. निवारम Nivaram कायम kam कोणाच्या konatle उच्चातली gently. वर Vorsuga सगळ्या sugyatmyan. सगळ्यात्म्या Bukun बोकुरून sodgul zasulyam. Noman ranie. काकुटीचे Kakuchi माये mae. तूच Tuż की ki आमचे amchen जिवीत, jivit अमृत amrut ani आणि borwaso. Ami podeshi evichi balkan tuka ullo matta. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुची नदर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्योन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनोजवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्योन त्या आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणें तांतून आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए भोव खोणवाळे आंकवार मारी केन्नाच आयकूंक ना कोणी येतेल्यांक तुज्या गोपान मागतेल्यांक तुजी मोजत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून पात्योन ह्या बोरवाशार आमी येता तुजे वेंगेंत ए आंकवारी मोगाचे माये हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत ए देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका आमच्या मागण्यांची पूण दोयेन आयक आमची मागणी आनी सुफळ तें कोर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकुर्लीचे ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता इणोळक्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेडेनी बोत्ता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामांक सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपले पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकराक शरणा घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. बाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान बाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या मोगळ्या भयणीन आनी भावनो कितें म्हणलें बाग हें जेजून आमचें सगळें ताची येवजणी पळोवन आमकां आतां घडोवन हाडलेलें आसा आमी ताका सहकार केलेलो आसा ताचे एकवटान रावच्याक पूण हें ताचेंच देणें आमकां कित्याक ताणें आमकां ही कृपा दिल्या तोच आमकां मदत करता फकत आमी ताका तेंको दिवंक जाय आनी दिलेलो आसा तर आतां आमी कोण ताचे कुडींतले सांदे न्हय तर ताचे कुडींत आमी जियेता म्हणटा तो आमचें सगळें पळयता तो आमचें सगळें वावुरता तो आमचें सगळें चलता तो आमचें जिवीत जियेता आनी आमी ताचें जिवीत जियेता ह्या संबंदांत आतां आमी आमचें जिवीत सादता म्हणटोच हे पवित्र जवणेंत आमी हो वेळ ताकाच एकवटोन ताचेच सगळें आमी दवरया आनी तो ताची किरणां आमचें सगळें पाठोवन आमकां भितरल्यान जी आजून पाळां पातकाची आपलेपणाची आसात ती तो आमकां दाखयतलो ती आमी ताका समोर पळोवया प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आनी तो आमकां तातूंतली नितळकाय दितलो आनी आमचें जिवीत
खरेपणी ताचें जिवीत घडून हाडटलो. हे पुरी आमचो वेळ आतां पवित्र भोसवणींत सारया. Eya namaskar koran, Eya namaskar koran, Eya namaskar koran, Somya. Eya namaskar koran. Eya namaskar koran. Eya namaskar koran. Somyam. Eya namaskar koran. Eya namaskar koran. Eya namaskar koran. Somyam. मोगळा जेजू, सगळे म्हज्या काळजांत, सगळे म्हज्या जिवाच्या बळान, सगळे म्हज्या शक्तीन, सगळे म्हज्या मनान जेजू हांव तुका बोसता. आनी तुजो मोग जो हांवें अणभवला त्या मोगांतल्यान हांव तुजो मोग करता आनी आनीकूय करूंक म्हजें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मोगळा जेजू, म्हजें जिवीत तुका समर्पून तुजे भितरल्यान म्हजेंय जिवीत घडोवन येत आसा. तुजे कुडीचो सांदो हांव, तर म्हाका तुज्या एकवटान बाळगून दवरताय म्हणून हांव तुका दिनवासतां आनी ह्या मागण्यांतल्यान म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे घडून हाड म्हणून मागता. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर. न्हाणोय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या.
पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात. तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या घायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सोडशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाठाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोडशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांता भोगतां सांगाती सदांकाळ तुका वाखाणच्याक जेजू वय. प्रत्येक सुस्कारांत हांव तुका वाखाणीत रावतां. प्रत्येक सुस्कार तूं म्हजे सोबे बरोवन येताय. सुस्कार भितर घेतना आनी सुस्कार सोडटना तुजे सोबे म्हजें सगलें जिवीत हांव समोर पळोवन तुज्या एकवटान हे परी हांव भितरल्यान सान जिवंक लागता. जियेता आनी हाका लागून ही पुजवणीत तुजें जिवीत हांव अदीक खोलायेन भितरल्यान सान अणभवीत आसता.
म्हाका पवित कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरात तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाकाय तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कोदीच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोशियोंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या धोलबारांच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुझें बिराड सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगून म्हजो ओतमो आवंडेता ओंतरेकता म्हजें काळीज आनी सोगलेंच आंग म्हजें जिव्या देवाक आनोदान उलासता तुज्या वेदीचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनीक म्हज्या देवा गिरबोज्यांक पुर्यान मेळटा बिराद आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गुंठीर तुज्या गोरांत रावतात ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुजे वाकण्णी करीत आसात जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आसा काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी आनी खंयसरूय ओजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार ओदीक व्हडलें बाग पापयांचे तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमरार पांय दवरूंकच हांव ओदीक बागी सर्वेस्पराचें उतर जेरोमियासाक पावलें तें हें वच
आनी सर्वेस्पराच्या दारवंट्याशी उबो रावन हो संदेश पोरगोट कोर आनी सांग. ह्या दारवंट्यांतल्या सर्वेस्पराक बुजूंक येतोल्यांक जुदेवाच्या लोकांनो सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबारांचो सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमची चाल तुमची कर्तुवां नीट करात आनीक हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार रावतलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर अशें फोटकिऱ्यांक उतरांचेर बावाड दवरूंक नाकात. तुमची चाल आनी तुमची कर्तुवां बदलशात जाल्यार तुमी एकामेका ताईं नीट करशात जाल्यार पोरक्यांक, अनाथांक, विधवांक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार ह्या जाग्यार निरपराध्यांचें रोगोत वारोयना जाशात जाल्यार आनी तुमच्या निसंतोणाक तुमी कुड्ड्या देवांक बुजिना जाशात जाल्यार हांव तुमचे मोदें ह्या जाग्यार मागान हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक दिलेल्या देसांत रावतलों. तुमकां कित्याकूच उपकारुना तसल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोरतल्यांक, जिवेशी मारतल्यांक, पोरदुवार करतल्यांक, लोटी गोवाय दितल्यांक, बालाक डूंप उलपाय पोरक्या देवाची सेवा करतल्यांक आनीक दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरान येवन म्हणटल्यांव आतां आमी मेकळीं जाल्यांव. ही सगळीं खोटेपणां करूंक मात मेकळीं म्हूण म्हजें नांव आसलोलें हें मंदीर तुमी चोरांची दोली करूंक सोडल्या. हांव आजून कुड्डो जावंक ना, उलोयता तो सर्वेस्पर. जेजून आनीक वपार लोकांची उरपोंजी घाली. आपल्या शेतान बरें बी ओंपलोल्या एका मनशा पोरी सर्गींचें राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावराण्यांनी ताचे सोर्शी येवन अशें म्हणलें, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तो तातूंत नेर कसो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडेक तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात. लुवणी येसर दोनूय बरोबर वाडोवन दी आनी लुवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्यांत लावचे खातीर तांची पेंडकुळां बांदात म्हूण मागीर गंव म्हज्या कोड्यांत बरात म्हूण हांव
लोणतल्यांक सांगतलो. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. मोगळा जेजू, तुज्या उतराक आमी खालती रावता. तुका आमी खालती रावता कित्याक तूं जावन आसा हे देवाचे शब्द. तुवें आमकां तुजो मार्ग दाखयलाय. कशे भाशेन आमी प्रत्येक सुस्काराक हाजीर जावन तुका आमी हाजीर जाता कित्याक तूं जावन आसाय जिवीत आनी हें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांतल्यान आमी अणभवता. आमी इन्चार्ज नाव, तूं इन्चार्ज आसाय. तुज्या हातांत हें सगळें आसा जेजू, आमच्या हातांत ना. आमी फकत घेता तुजें बरेंपण, तुजें सोडवण, तुजें सगळें. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळेंच तुज्या ताब्यांत करूंक, तुज्या आशिर्वादान जिवंक आनी तुजे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक आमी तुका विनंती करता. सगळीं आमची भाव भयणां जी आयज आपल्या जल्माचो दीस सोमरमतात तांकां आनी जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ह्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करता. तुज्या आशिर्वादान तांकां भर आनी तुजे येवजणे प्रमाणे तांकां जें मागलां तें फावो कर. जी निराशी आसा तांकां जेजू तूं स्पर्श कर आनी भितरल्यान तांची मनां उजवाडाय कित्याक तांची चिंतप घडयेक एके वाटेन ताणें वेरें दवरलेलें आसा. तर तें घडयेक तुजी येवजणी प्रमाणे न्हय पूण तांकां आतां लॉस दिसता तातूंतली भायर सरच्याक. ही कृपा तांकां फावो कर जेजू आनी तांचें जिवीत अदीक तुजें सगळें घडोवन येवन तुजी येवजणी प्रमाणे तांचें जिवीत घडोवन दिवं दी. मागता सगळीं दुयेंत आसात ती आमच्या भावा भयणां पासत जावं भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं वो जाणटेलीं कितलीं तरेशीं तांच्या जिवितान दुखी दुयेंसां आसात. तर म्हज्या बंगाळा जेजू ही सगळीं तरेचीं दुयेंसां तुज्या ताब्यांत आमी करता आनी तूं ताका स्पर्श कर, ताका पेकोवणी दी. पूण जीं कोण खूब वर्सां ह्या दुयेंसान आसात आनी तें दुयेंस बरें जावचें आसतना अदीक वायट जायत वता, तूं तांकां सगळ्यांक जेजू तुज्या ताब्यांत करून तूंच तांकां सुटका दी, तांकां पेकोवणी हाड आनी तांचें जिवीत तुज्या एकवटान रावन सुफळ कर.
बरेपणान दवर. ह्या सगल्या पासत आमी मागता आनी सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जी संवसारांत जियेतात तितल्याय पासत आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें तुझें राज राज आमकां येवं, तुझी तुझी खोशी खोशी स्वर्गात जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आनी आमी आमी आमचे आमचे चुकलेल्यांक चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय जियेताय आनी राजोत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडत्या सासतगीनो मान कोरताव, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवा दोन नवो दवरताव. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तीर वाडोवन आमचो बावार, सैमोडते विशय दिनात. प्रितीच्या बापाक आमच्या, चैतिवंत पुताक ताच्या, मुरगोडून काळजां तोंडां, ओनुया वा कानुया, उपसोल्या ताचे मोदलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्या, संस्कार को कालते पोना, मानिवया सासना सासना. आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय, सगल्या सुवादाचो उणो तो, मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.